निमाणे कडेन इराणान इस्रायलाचेर हल्लो केलोच। 200 परस चड ड्रोन आनी मिसायल लॉन्च करून इराणान इस्रायलाच्या सैनिकी तळांक लक्ष्य केले। इराणान शेनवारा मध्यराती हो हल्लो केलो। इराणाची कांय मिसायल्स आनी ड्रोन अमेरिकेन पाडले, जाल्यार हेर ड्रोन इस्रायलाच्या आयर्न डोमान पाडले। 1 एप्रिलाक इस्रायलान सिरियांतल्या इराणी दूतावासाचेर हवाय हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यांत इराणाच्या 2 सर्वोच्च मिलिटरी कमांडरां सयत 13 जाणांक मरण आयिल्लें। ते उपरांत इराणान बदलो म्हणून इस्रायलाचेर हल्ल्याची धमकी दिल्ली। इराणान 185 ड्रोन आनी 36 क्रूज मिसायल्साचो वापर करून हल्लो केल्लो। लोकसभे खातीर आरजीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार मनोज परबान पणजे बाजारात प्रचार केलो। ज्या गोंयकारांनी पणजेचो बाजार उबारलो, आयज त्याच गोंयकारांक बाजारांत आपलो धंदो करपाक कुस्तार जाला। बाजारांत गोंयकारांचे अस्तित्व उरपाक आरजीक वेंचून दिवपाचो उलो मनोज परबान ह्या वेळार मारलो। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बाजारकारांक जावपी त्रासाचेरूय मनोजान उलोवप केलें। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भाजपान आपलो जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांचे उपस्थितीत हो जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो। ह्या जाहीरनाम्यात 3 कोटी घरां, मुफ्त रेशन येवजण आनी घरां मेरेन पायपलायनीच्या माध्यमांतल्यान गॅस तशेंच हेर घोशणांचो आस्पाव आसा। कुडचड्यार केंद्रीय अमृत भारत स्टेशन येवजणेखाला सुसज्ज अशें नवे रेल्वे स्टेशन बांदपाचें आशिल्ल्यान हांगासर इतिहासीक म्हत्व आशिल्ली इमारत मोडपाचें काम सध्या जोरात चालू आसा। आदली इमारत लागीं मातये भरवण केल्या आनी नवीन इमारतीचें काम दुसरे कडेन जोरान चालू आसा। मगो पक्षान रमाकांत खलपाक केंद्रीय मंत्रीपद मेळोवन दिलें आनी व्हड केलो, मात काँग्रेसीन गेल्ल्या उपरांत ताची परिस्थिती ना घरका ना घाटका जाल्या अशी सणसणीत टिका मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकारान केल्या। पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। गोंयाचो काँग्रेसीचो उमेदवार रमाकांत खलप हांकां मगो पक्षान व्हड केलें, तांकां केंद्रीय मंत्रीपद मेळोवन दिलें, मात काँग्रेसीन गेल्ल्यान तांची परिस्थिती ना घरका ना घाटका अशी जाल्ली आसा। रमाकांत खलप जर स्वताक शिक्षीत म्हणटा जाल्यार म्हापसा अर्बन कॉपरेटिव्हाचे अध्यक्ष आसतना ही बँक ढबगायेक कशी पावली हें तांणी सिद्ध करचें अशी सुदीन ढवळीकारान उलोवप केलें।
5 वर्साच्या सान चलयेचेर लैंगिक अत्याचार करून तिचो खून केल्ल्या दुबाविताचेर पुलिशेन कडक कारवाय करची अशें मत वास्को सान चलयेचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचारा विशीं वास्कोच्या सेंट जोसेफ स्कुलाची शिक्षिका रिमा सोनुर्लेकारान उक्तायला। तशेंच आपल्या भुरग्यांक बऱ्या आनी वायट स्पर्शा विशीं शिकोवप दर एका पालकांचें कर्तव्य आसता अशेंय तिचें म्हणणें। सावयवेरें पंचायतीच्या शिलवाडो वाठारांत गव्यांचो धुमाकूळ सुरूच आसा। कुळागरां काजू बागायती सयत अनसांचे गवे नाशाडी करतात। हाचो फटको थंयच्या शेतकाऱ्यांक बसला। सरकारान बेगोबेग हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या। हालीं तेंपार गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गवेरेडे दिश्टी पडटात। लोकवस्ती कुशीच्या शेतांनी हालीं तेंपार गव्यांचो वावर वाडला। गवे शेतां तशेंच बागायती आनी हेर पिकावळीची नासधूस करतात। ताका लागून शेतकाऱ्यांचेर हावळ आयल्या। सावयवेरें पंचायत वाठारांतल्या पालवाडा, शिलवाडा आनी बोणये ह्या वाठारांत गव्यांनी कुळागरां आनी काजू सयत अनसांची नासधूस केल्या। दोन 2023-24 ह्या वर्सा उजो पालोवपी दळाक वट्ट 8,000 फोन कॉल्स आयिल्ले। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ह्या वर्सा 194 मनशांचे जाल्यार 757 जनावरांचे जीव वाटायले। तशेंच ह्या वर्सा 179 कोटींची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयला अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाचो संचालक नितीन रायकारान दिल्या। आयतारा फायर सर्व्हिस दिसा निमतान उजो पालोवपी दळाच्या मुख्यालयांत जाल्ल्या कार्यावळीत उजो पालोवपी दळाचो संचालक उलयलो। तशेंच ह्या कार्यावळीत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी प्रात्यक्षिका दाखयली। काजू वेवसाय सुरू जालो की याद येता ती म्हणल्यार जंगल ज्यूस म्हणल्यार निर्याची। दिवचल तालुक्यांतल्या मये नार्वे वाठारांत कांय बागायतदार अजूनय पारंपरीक पद्दतीन मुट्टे मळटात। पारंपरीक तरेन काडटात तोच निरो जिवाक बरो। गरमी भायर काडून पोट साफ करपाक निरो पिवचो। काजू वेवसाय सुरू जालो काय याद येता ती म्हणल्यार जंगल ज्यूसाची। काजीच्या मुट्ट्यापासून मेळपी निरो हो जिवाक बरो अशें म्हणटात। देखून काजूच्या सिजनात एकदा तरी निरो आपल्याक पिवपाक मेळचो अशी दर एकल्याची इच्छा आसता। कॅझिनोंच्या भायर जावपी ट्रॅफिक जॅमाचो प्रश्न अजूनय सुटावो जायना। खासा करून सांजे आनी राती कडेन कॅझिनो भायर रस्त्याच्या दोनूय वटेन जावपी पार्किंगेक लागून ट्रॅफिक जॅम जाता। हरशी राजधानी पणजेत तुमी ट्रॅफिक जॅमाचो अणभव घेतलाच आसतलो। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जाल्यार ट्रॅफिक जॅम हे पणजेकारांक सदचेंच जाला। स्मार्ट सिटी खातीर सगळेच रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान सद्याक राजधानी पणजेत येरादारीची गचमुड्डी जाता। पूण ह्या सगळ्या बोवळात पणजेच्या कॅझिनो भायर जावपी ट्रॅफिक जॅमाकडेन मात आडनदर करून उपकारचें ना। पणजेंतल्या कॅझिनो भायर खास करून सांजे आनी राती कडेन चड प्रमाणात ट्रॅफिक जॅम जाता।
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची 133वी जयंती गोंयभरच्या विंगड विंगड वाठारांनी व्हडा उमेदीन मनयली। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांचे विचार आचरणांत हाडचे असो उलो मानेस्तांनी ह्या वेळार मारलो। म्हापशां बोडगेश्वर देवळा लागसार आशिल्ल्या सुक्या तणाक अचकीत उज्यान पेट घेतलो। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना। मडकय जशी काँग्रेस सोंपल्या तशीच गोंयांत लेगीत काँग्रेस काबार जातली अशें विधान मगोपाचे फुडारी सुदीन ढवळीकारान केलें। ही लोकसभा वेंचणूक काँग्रेसीची निमणी वेंचणूक आसतली अशें म्हणीत मंत्री सुदिनान काँग्रेसीक उजरावन काडलें। मोरजे पंडीर वाड्यावयल्या धाकट्या पुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या। भौशीक बांदकाम खात्यान पुरायपणान ह्या पुलाकडेन दुर्लक्ष केला। पावसात जाल्यार हो पूल कोसळपाच्या मार्गार आसा। देखून आता तरी पावसाळ्या पयलीं हो पूल नव्यान बांदचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा। म्हापशा अर्बन बँकेच्या संदर्भात खंयच्याय विशयाचेर खंयच्याय सुवातेर आनी कोणाय कडेन चर्चा तशेंच वाद विवाद करपाक तयार आसात अशें आवाहन काँग्रेस पक्षाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार रमाकांत खलप हांणी सांगलें। श्रीपाद नायक हांकां हाच्या आनी आपल्या कार्यकाळा संदर्भात डिबेट करपाक आवाहन दिलें, मात तांच्यांनी म्हापशा अर्बन बँक संदर्भात आवाहन दिल्लें स्विकार करता अशें खलप हांणी ह्या वेळार सांगलें।
सांगोर्डाच्या बेघर जाल्ल्या लोकांक आचारसंहितेक लागून सरकाराची कसलीच मजत मेळची ना, पूण मनीसपणाचे नदरेन शक्य ती मजत करपाचें आश्वासन आमदार केदार नायकान दिलें. मुख्यमंत्र्याची भेट घेतले उपरांत केदार उलयतालो. सांगोर्डाची उरिल्ली बेकायदेशीर घरां शेनवारा मोडून उडयलीं. आमदार केदार नायकान सांगोर्डा वचून बेघर जाल्ल्या लोकांची वासपूस केली. तशेंच लोकांक शक्य ती मजत करपाचें आश्वासन केदारान दिल्लें. पूण मुख्यमंत्र्याचे भेटी उपरांत ह्या लोकांक सरकारी मजत मेळची ना हें स्पश्ट जालां. आचारसंहितेक लागून मुख्यमंत्र्यान हात वयर केल्यात. मोपा विमानतळावयल्या टॅक्सी ड्रायव्हराक आशिष परब ह्या उपनिरीक्षकान मारबडे केल्ल्यान चाळविल्ल्या टॅक्सी ड्रायव्हरांनी पुलीस स्टेशनात वचून बोवाळ घालो. मारबडे प्रकाराचो व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला. विमानतळावयल्या पुलीस उपनिरीक्षकाक निलंबीत करचो म्हणून टॅक्सीकारांनी मागणी केल्ली. पूण उपअधीक्षक जिव्बा दळवी आनी मोपा पुलीस स्टेशनाचो निरीक्षक नारायण चिमुलकर हांणी केल्ल्या शिश्टाये उपरांत कागाळ फाटीं घेवन हें प्रकरण मिटयलें. मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर तशेंच दक्षिण गोंया खातीर जिखून येतले अशेंच उमेदवार दिल्यात. दक्षिण गोंयचें सांगचें जाल्यार भाजपा उमेदवाराक व्हडा मतांची आघाडी मेळटली, हातूंत दुबाव ना. पूण उत्तर गोंयचें मात सांगपाक शकना अशें मत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी उक्तायलें. कोविड काळात सरकारान सामान्य जनतेक अर्थीक आदार दिवपा खातीर अर्ज करपाक लायिल्ले. त्या अर्जाचे फुडें कितें जालें हाचें स्पश्टीकरण सरकारान दिवचें अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी दुर्गादास कामत हांणी केली. जाल्यार मोटरसायकल पायलट अशा अर्थीक नदरेन दुर्बळ घटकां खातीर आशिल्ल्या निधीचो कसो उपेग केलो हाची सरकारान म्हायती दिवची. कोविड काळात सामान्य मनशाक अर्थीक आदार मेळपाची गरज आशिल्ली, देखून तांकां बेगोबेग सरकारान न्याय दिवचो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आयतारा शिवडे साकोर्डा हांगा महेंद्र गांवकार हांच्या गोठ्यान किंग कोबरा सांपडलो. उपरांत प्राणी मित्राक कळीत केले उपरांत ताणें ताका सुखरूप वाटयलो आनी सुरक्षीतरित्या रानांत व्हरून सोडलो.
नामनेचो चित्रकार आनी गोंयचो पूत FN सोजा हांच्या जल्म शताब्दी निमतान आल्तिनो वयल्या सुनापरान्त आर्ट गॅलरीत एक चित्र प्रदर्शन भरला। हे प्रदर्शन 11 मे मेरेन लोकां खातीर उक्ते आसतले। हातूंत चित्रकार सोजा हांणी काडिल्ली खास करून गोंयचे लँडस्केप आनी जेजू क्रिस्ताची वेगवेगळी चित्रां प्रदर्शना खातीर मांडल्यात। ह्या प्रदर्शनात FN सोजा हांचे कांय वेंचीक फोटोय प्रदर्शीत केल्यात। मयेच्या फामाद माल्याच्या जात्रेविशीं अनिश्चितता कायम आशिल्ली तरी ही जात्रा जावपाची शक्यताय लेगीत न्हयकारूं येना। एका वटेन मुळगांव आनी मयेची पेठ वांगडाच चवाट्याचेर वचपाचे परंपरेत खंड पडिल्ल्यान जात्रेविशीं दुबाव निर्माण जाला। ह्या घडामोडीक लागून बुधवारा माल्याची जात्रा जातली काय ना असो प्रश्न भाविकांक पडला। दुसरे वटेन माल्याची जात्रा स्थगीत करपाचो निर्णय देवस्थान समितीन घेतलोय तरी ही जात्रा जातलीच असो विश्वास नायक गटान उक्तायला। वाळपय नगरपालिका वाठारांतल्या नाणूस हांगच्या सतेरी ब्राह्मणी महादेव देवस्थानाचो नामनेचो होमखंड जात्रोत्सव शेनवारा आनी आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो। हे जात्रेत नाणूस वाठारांतल्या 100 धोणांनी अग्निदिव्य पार केले। शिरगांव लयराई उत्सवा पयलीं जावपी हो उत्सव एक सुरवात जावन आसा। ह्या उत्सवाक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा। आमकां नाका पार्किंग प्रकल्प म्हणीत मोरजेच्या दर्यादेगेर जावपी पार्किंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। थळाव्यांक विश्वासांत घेनासतना हो पार्किंग प्रकल्प सरकार उबारपाक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी केला। थळाव्यांक विश्वासांत घेवनूच पार्किंग प्रकल्प उबारचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। गोंयकारांक नुस्तें म्हणल्यार सामकें प्रिय आनी तें जर ताजें आसत जाल्यार विचारूच नाका। अशेंच एक तात्पुरतें नुस्त्याचें मार्केट ह्या दिसांनी लोटले बोरी पुला लागीं सांजेचें भरता। लागसरल्या खाजनांत जाल्लें नुस्तें मानशेकार हांगा हाडून विकतात। हे नुस्त्याची खासियत म्हणल्यार हें नुस्तें ताजें फडफडीत आसता। काळुंदरां, सुंगटां, शेवटाळ्यो, शेतकां, बुराटे, सांगटां तशेंच जायते तरेचें नुस्तें हांगा मेळटा।